नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचे खाशेलेपण म्हळ्यार पयले फावट निफ्टी 20,000च्या निर्णायक पावड्या वयर पॉझिटिव्ह बंद जाले. निफ्टी पॉझिटिव्ह उक्ते जाले आनी सुमार 10:30 मेरेन कांय प्रमाणात प्रेशर, मात उपरांत मार्केटात कालच्या सेलिंग प्रेशरा आड आज बरी बाईंग दिवन बाजाराक 20,000च्या पावड्या वयर व्हेलो. बँक निफ्टीनूय आज 398 पॉयंट्साची पॉझिटिव्ह रॅली दिली. निफ्टी 19,989चेर पॉझिटिव्ह उक्ते जाले. 19,944 मेरेन लो वचून 20,096 मेरेन हाय गेल्ले. निमाणे 20,070चेर बंद जाले. सुमार 70 पॉयंट पॉझिटिव्ह. सेन्सेक्स 67,188चेर पॉझिटिव्ह उक्ते जाले आनी 245 पॉयंट वाडून 67,446चेर बंद. आयच्या टॉप गेनर्सात काल बऱ्यापैकी पडिल्लो कोल इंडिया आयच्या सेशनाचो टॉप गेनर थारलो. ग्रासिम कंपनीचो शेअर 3% वयर चडलो. टाटा कन्झ्युमर, भारती एअरटेल, टायटन, BPCL, ONGC आनी इंडसलँड बँकेचे शेअर आज लार्ज कॅपात टॉप गेनर्सामदी. निफ्टी 50च्या टॉप लुजर्सात HDFC लाईफ, महिंद्रा अँड महिंद्रा, अदानी पोर्ट, लार्सन अँड टुब्रो, सिप्ला, DV स्लॅब, हिरो मोटोकॉर्प आणि HCL टेक कंपनीचे शेअर पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो KEC इंटरनॅशनल कंपनीचो शेअर. KEC कंपनीन 1,012 कोटी रुपयांची ऑर्डर जिखली आणि शेअर 52 वीक हायचेर पावलो. ही ऑर्डर दक्षिण भारतात डेटा सेंटर तयार करपा खातीर मेळ्ळ्या. जाल्यार कंपनीच्या ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन बिझनसाक 765 kV ट्रान्समिशन लायनी खातीर ऑर्डर मेळ्ळी. कंपनीच्या MD CEO विमल केजरीवालान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कंपनीक इयर टू डेट 6,500 कोटींची ऑर्डर मेळ्ळ्या. बँक निफ्टीन आज सुपर परफॉर्मन्स दिलो. कितलोशेच ते पडपी प्रायव्हेट बँक सेक्टराचो लीडर HDFC बँक आज पॉझिटिव्ह ट्रेड. जाल्यार पंजाब नॅशनल बँकेचो शेअर 8% वयर चडलो. कॅनरा बँक 5% पॉझिटिव्ह. बँक ऑफ इंडिया पासून 5% चडलो. इंडसलँड बँक, ॲक्सिस बँक आणि SBI बँकेचे शेअर आज चढले. बाजारात आज पॉझिटिव्हिटी हाडपी दुसरो सेक्टर फार्मा. आयच्या सेशनात मिड कॅप इंडेक्स सेशन सोंप मेरेन बऱ्यापैकी रिकवर जाले. मात मिड कॅप शेअर्स चड करून रेल्वे शेअर्स पडले. IRFC शेअर 5% करेक्ट जालो. RVNL शेअर आज अंडर प्रेशर. इरकॉन कंपनीचो शेअर आज नेगेटिव्ह ट्रेड जालो. जाल्यार IRCT शेअर पासून बऱ्यापैकी पडलो. सरकारी शेअरात आज शायन जालो तो कोल इंडिया. शेअर 3-3.5% चढून लाईफ टाईम हाय लागी पावलो. शेअर आज टॉप गेनर्साच्या लिस्टात टॉप ट्रेड जालो. एव्हेन्यू सुपरमार्ट म्हळ्यार डीमार्ट कंपनीन तामिळनाडूच्या पेरगुंडीत नवो स्टोर उक्तो केलो. आतां मेरेन डीमार्टाच्या स्टोरांचो आंकडो 334चेर पावलो. IT सेक्टरान आज तितलोसो बरो परफॉर्मन्स दिलो ना. मात इन्फोसिस कंपनीन एक पॉझिटिव्ह खबर दिली. युरोपातल्या रिटेलर्स आणि डिस्ट्रीब्युटरांक बिल्डिंग मटेरियल सप्लाय करपी सगळ्यात मोठो ग्रुप स्टार्क ग्रुपा वांगडा इन्फोसिस कंपनीन डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशना खातीर मल्टी इयर डील केली. उत्तर प्रदेश सरकाराकडच्यान परत एक मोठी ऑर्डर मेळिल्ल्यान आज GMR पॉवर अँड अर्बन इन्फ्रा कंपनीचो शेअर 10% चडलो. कंपनीक 2,470 कोटी रुपयांचे स्मार्ट मिटरिंगाचो प्रोजेक्ट मेळ्ळा. आयची मार्केट अपडेट सोंपोवच्या पयलीं एक पॉझिटिव्ह खबर. भारताच्या EV सेक्टराक लीड करपी टाटा मोटर्सच्या नव्या Nexon.EV मॉडेलाच्या SUVचे ऑफिशियल लॉन्चिंग 14 सप्टेंबराक जाता. ही EV SUV 4 करोडांनी मेळटली. त्या भायर कंपनीन अजुरा नेमप्लेटी खातीर ट्रेडमार्क फायल केला. घडये कंपनीच्या नव्या मॉडेला खातीर आसूं येता. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.